ताचे रीण फारीक करचेच पडटले दोतोर बाब कितें कर आनी म्हाका सलो कर हांव तूं सांगो तें आयकोंक कबूल आहा तशें तर तुवें हांव सांगता तशें होय करचें दोतोर हांव तूं कितें सांगो तें आयकोंक तयार आहा हांव तुका सांगता तुजो वकाज तुयचे वकिला लागीं जिकोनेचो वकील बाब कसोय म्हाका सालवार कर हांव उपकार आठयतलो तुजो कबूल आसाय जाल्यार हांव सांगता तो इनाम दिवंक म्हजो हांव तुका सालवार कोत्ता ह्या विघ्नांतलो वापरून म्हजो बुदवत तेजो इनाम तुजो हांव दितां सांग हांवें कितें करचें सालवार जावंक तूं एक उपाय तूं हे मोन्याचें शेण दवरचें जुईजान विचारलेले पावटी तुवें बें बें करून रडचें तेन्ना जुईजाक दिसतलें असलें बिशांक रीण दिलेलें कशें बऱ्याक गेल्यार फाटीर येता हें सोप जावन आसा कोणूच ताच्या चेडवा लागीं काजार जावन फुडें सरोन आसले ते दोतोरीक लागून पूण ताच्या चुरचुऱ्यांक हांवें ताका 10,000 उतरान रीण दिलेलें तो दोडजिरो म्हाका आज नागूंक सोदता ते ताचे चेडवा लागीं कोणूच काजार जायनासलो देखून दोतीवेन उतराक पातयेन चुरचुऱ्यांक 10,000 हांवें दिलेलें ताका रीण बरोवन घेवंक ना कोरें पूण म्हजे मनीस आसात साक्षीदार तीन आतां पळयतना गोवणो कसो आयज सालवार जाता तो करती मुनी आसा चोराकूय सदांच तोंड व्हडलें बऱ्याक गेल्यार फाटीर येता हें अशेंच म्हाका आज घडलें तो सांगता आतां जाता तें कर ताचें पोजीस हांव चोडलें देखून आमचें केस्तांव आज म्हाका कोर्टीन घालचें पडलें खरें दोतोर बाब तुजी तकली कितू हुशारू आरे हांव पिसमू ह्या कोतराचे म्हाका जुईजार भायर मारलो आनी हांव पिसमू म्हाका रीण भोगशिल्लें खरें तूं हुशार खरें सांगता वकील बाबूजीनी बोल्लेलें मस्तक तुजें जुई साहेबान म्हाका पिसो म्हूण जावन आयलो लो जालें माथ्या वेलें वजें आतां सालवार तूं ते बोणकोणीतलो केन्ना फारीक कोत्ताय मोजें वकील साहेब हांव येडी ओडूंक पादिशेर तुका आनी फारीक कोत्तलो खंयचें तूं सांगो फारीक कोत्तलो म्हूण कितें उलयताय अरे रेडे हें बें तुका हांवें कोर्टी कोर म्हटलेलें सांग म्हाका म्हजें दूड तूं फारीक कोत्तायो ना तें कसली लॉजी म्हजे बुदीन ह्या पिशांनी साव शिकयलें तूं सांगो फारीक कोत्तलो म्हूण कितें उलयताय अरे रेड्या हें बें तुका हांवें कोर्टीन कोर म्हटलेलें सांग म्हाका म्हजें दूड तूं फारीक कोत्तायो ना तें कसली लॉजी म्हजे बुदीन ह्या पिशांनी साव शिकयलें